Hello guys, welcome back to my channel Priya's Little World. आज आता तुम सोकली बोरी आहे म्हण आम्ही आहे बोरी. सो आज हांवें व्लॉग मगे इवनिंग स्टार्ट केला कित्याक सकाळचो आनी काय रावलोले. सो म्हळ्यार जावं इवनिंग कितें स्नॅक्स करतलें कित्याक हाले ऑफिसान हॉलिडे आहा. सो आयज बेगी कांय न्हिदो नाका आमकां. सो ती न्हू सावथ इंडियन रेसिपी अशी ती मैसूर भजी म्हाका सारकी लायक जाताली गोंया आसता तेन्ना. हुंयचे हॉटेलां वयत जाल्यार हांव सोदतालें तें आनी मडगो एक गोडे मेवताले. मागीर ती मेवोंक लागली. पयलीं थिंग एक गोडे मेवताले. सो म्हणजे सारकी फेवरेट ती. ओके, सो हांव ती आतां कोता बट चटणी चोयता जात जाल्यार कोता नाजाल्यार कित्याक बाब तो बेश्टो बोवाड माता बायले तेका लागून हांव तें पयलीं शूट कोतलें. टायम मेळटा जाल्यार हांव चटणीची रेसिपी दाखयतलें. ओके, ती सिंपल आहा. एनीवेज हांवें पयलीं दाखयलो आहा एक वायट. सो ही मातशी ग्रीनिश टायप अशी चोया कितें जाता हांव चोय कोत्ती चोयता वायट ना जाल्यार ती. ओके, सो आमी आतां स्टार्ट करुया. ओके, तें न्हू हांवें न्हू उरड दाळ हाडलो न्हू ती ऑलरेडी 2 वर फुगोवंक घायलोली. ओके, म्हळ्यार ती थिंग हांवें शूट केलो आहा न्हू. सो 2 वर फुगोवंक घालपा जाय म्हण. ओके, सो ती मातशी पयलीं घालाय. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. या मैसूर भजी करपाक हांवें 1/2 कप उरड दाळ घेतली. ओके, आतां तितून उदक घातलें आनी हांव तें सोक करून दवरतलें 2 hours. ओके, बॅटर वाटून घेवचे पयलीं न्हू हे थोडे इन्ग्रिडियंट्स भितर दिता हांव सांगता तुमकां कितें जाय तें. सो हेचो हांवें 1 tablespoon हांवें कोरिएंडर बारीक चॉप केला. 1 teaspoon हांवें जिंजर घेयला बारीक चॉप केला. थोडेशे हांवें करी लिव्स घेयले तेय चॉप केले आनी 1 चिली घेयलें बारीक चॉप केल्या. 1/2 teaspoon हांवें पेपर घेयला ब्लॅक पेपर आनी सॉल्ट तुमगे टेस्टा प्रमाण कितू घालपा तें मागीर हांवें सद्या इतलें घेयलां मागीर चोवपाचें. आनी 1 tablespoon हांवें रायस फ्लावर घेयला. ओके, सो आतां आमी पयलीं न्हू तेजो पयलीं बॅटर रेडी करुया. ओके, तो फुगोवंक घायलो तें 2 वर दवरलो न्हू. सो तेजो आमी पयलो बॅटर रेडी करुया. सो चोय ती फुगोवंक घायलो ती आतां आमी ती वांटया. ओके, मिक्सरान घाल वांटया. चडूय पातळ करप ना चडूय दाट करप ना दिस करून दाखयता तुमकां. हेचो इल्लेशें उदक घाता वांटीत तेन्ना कॉटन वाचो तुमकां दिसता वांटीत तेन्ना अशें करून गुण ना जाल्यार मागीर आनी एड करूया. ओके, सो तेजो हांव फायन पेस्ट करून घेता. ओके, सो हेचो पेस्ट जालो आनी हांव तो हेचो बॉलांक ट्रान्सफर करता. ओके, सो हेचो ट्रान्सफर केलें आतां आनी तुमकां 2 इन्ग्रिडियंट्स दाखयलो न्हू. सो ती आतां आमी एक घालया आनी मागीर सगळें मिक्स करुया. ओके, आनी सॉल्ट तुमगे टेस्टा प्रमाण घालया. ओके, आतां आमी सगळें मिक्स करून घेया. ओके, सो आमगे हेचो बॅटर आतां सगळें मिक्स करून तो रेडी आहा. ओके, आतां हांव न्हू चटणी कोत्ता. ओके, दाखयता तुमकां चटणीची. सो लेट्स स्टार्ट चटणी. फस्ट ऑफ ऑल हांवें इल्लीशी आमसाण घेतलें. तुमकां कितू कोत्तो चोय ते प्रमाण मागीर तुमी आमसाण हें करुया. ओके, सो हांव घोडे 1 कपाची कोत्तोलें. ओके, सो ती मातशी सोक करून दवरया. सो आतां हांवें कायल दवरल्या इल्लेशें तेल घायलां आनी हांव 2 चिलीज आनी 2 गार्लीक मातशें रोस्ट करून घेता. ओके, सो हेचो आतां रोस्ट करून जालें की चड करपाना मातशें स्लायटली अशें करपाचें. ओके, आतां तेच्या हांव ती सोय एड करतलें. ओके, सो 1 कप घेयली ती हांवें. ओके, आनी आतां हांव ती आमसाण हांवें ती हें करून दवरलो न्हू फुगोवंक घायलो ती घाता इल्लीशी आनी हांव तितून तें चिलीज आनी तें गार्लीक हांवें रोस्ट करून घायलो न्हू तें एड करता. ओके, आनी आतां बारीक पेस्ट करून घेवया. सांगपा उगडच ना इल्लें सॉल्ट घालपा जाय. ओके, सो हेचो आमगे जालें रेडी. आतां हांव बॉलां ट्रान्सफर करता. ते म्हाका तेका न्हू तडका मारपा जाय. ओके, सो घालून घेता हांव बॉलां.
सो तडका हांवें सेम पॅन घेयला आनी हेचे करीपत्ता घेयले, रेड चिली घेयले ड्रायड, सासवां घेयले आनी क्युमीन सीड्स घेयले. ओके, बरें भाजयाचें वास सुटलो आतां रेडी आहा. तडका हितून हांव ट्रान्सफर करता. ओके, सो मोको हातीन जायना न्हू, सो एक हातीनूच कोतान मागीर दाखयता तुमकां. सो हेचें केलें आनी आतां एक बरें मिक्स करुया. ओके, सो चटणी रेडी आहा आनी आतां आमी आमगे फ्राय करपा प्रोसेस जाल्या. ओके, सो हेचो आतां मिक्स करा आनी हिंगा ऑयल ऑलरेडी तापोवन दवरलेलें. ओके, तूं मोरचें तेलाक पडो आहा म्हणा तें हांवें बेश्टें एक चॅक करपाक घायलोलें करीपत्ता बोलटें. ओके, सो फर्स्ट हांवें तें उदकान डीप कोतोलें आतां थोडें उदक घेयलां, मागीर अशें करून इल्लोसो बॉल घेवपाचो. ओके, आनी तो मागीर तितून सोडपाचो. ओके, तेल तापलो आमगेलें. ओके, अशें करून सोडपाचें सगळें जालें, अशें करून काडपाचें, अशें करून ब्रावन जालें म्हणटरी. ओके, सो जालें म्हगेलें पळय, तुम हाये. ओके, मीन कोराय आनी हाये केसा तेचो हें म्हाका सांगाय कमेंट बॉक्सान. ओके, बरें लागता तें, बरें क्रिस्पी जालें तें. ओके, आनी चटणी ट्राय कराय तुमी. ओके, आनी हाये तेजे भाजी कॉम्बिनेशन. चलो देन आई विल सी यू लेटर. हांव हिंगा आमगे व्हिडिओ एंडूय कोता. ओके, सो इफ यू लायक माय टुडेज रेसिपी म्हगेलें मैसूर भाजी, प्लीज लायक कराय, शेअर कराय आनी म्हाका कमेंट करून सांगाय. ओके, आनी म्हगे चॅनला सबस्क्रायब कराय. टिल देन यू टेक केअर एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट व्लॉग एंड बाय बाय. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल. मोगासो.